तर असल्या संदर्भार आमकां हर एकल्याक सरी जाल्लो एक संदेश कितें गे म्हळ्यार तर सांतेपण खंयच्यान आटापून आसा. कितलीं मिसां आयकल्यान, कितले कुमसां जाल्या आमी, कितलें मागणें केलां, सांतेपण खंयच्यान आटापून आसा. फकत एकच एक संगत, एकच एक संती आटापून आसा. क्रिस्त मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आयतार न्हय जाल्यार मिसा वेसो कायदो ना जाल्यार आमी व्हडा संख्यान एक कुटुंब बसीन सांगाता मेळ्ळ्या मीस पेटयता, मागणें करता, रजार करता, गायन करता. कित्याक म्हळ्यार आमकां सांतीपणान वाडोवंक जाय. क्रिस्ताचे बागेवनपण आमी आपणावंक जाय. सर्गींच्या बापा वरी बरीच आमी संपूर्ण गाय जोडूंक जाय. हो जावन आसा उद्देश. आमी आज मीस आयकता मात्र न्हय, ह्याच उद्देशा खातीर तुमी आनी हांव जायतीं दुसरीं कार्यय करता. तेच म्हणटा, रजार करता, गायन करता, रेती रेवेता आनी जायतें दुसरें आमी करता. हें सगळें आमच्या बागेवनपणा खातीर. इतलेंच न्हय, आमी व्हडलीं व्हडलीं देव मंदिरां बांदता, व्हडलीं व्हडलीं फेस्तां करता, जायतो लोक म्हणल्यार बरें म्हणटा आनी त्या खातीर दीस रात वावुरता. कित्याक हें सांतीपणाची एक बायली दिसोवणी म्हूण चिंता. थोडे फावटी मागणें करता आसतना आमी आजापां करता म्हूण दाखयता आनी विशेश तरान आमी मागणें करता. कित्याक आमी सांतीपणान वाडल्या म्हूण दाखयता. तर असल्या संदर्भार आमकां हर एकल्याक सरी जाल्लो एक संदेश कितें गे म्हळ्यार तर सांतीपण खंयच्यान आटापून आसा. चिंतला गे आमी. कितलीं मिसां आयकल्यान, कितले कुमसां जाल्या आमी, कितलें मागणें केलां, सांतीपण खंयच्यान आटापून आसा. फकत एकच एक संगत, एकच एक संती आटापून आसा. तो गुटू आयच्या लितुर्जींत पयत सभा पयत पुस्तक आमकां दिता. जो कोण देवाची खुशी करता तो सांतीपणान वाडटा. आमी पयल्या पत्राक या आमी रायाच्या ग्रंथांतल्यान. भुरगो राय खोटेपणान वाडलो, जायतें खोटेपण ताणें केलें. कितें जालें? बाबिलोनाचो राय नबुकदनेस्सर तो आयलो आनी बंदड घाली. देव तेंपल मोडलें, राजवाटी मोडलें. देव तेंपलांतली आसली सगळीं आयदनां भांगाराची रुपयाची सगळें देवाक म्हूण दवरलें. ताणें पिठो केलें आनी जाता इतलें व्हेलें. इतलेंच जुदाच्या रायाक ताणें धरलें. ताका, ताच्या मंत्रीक, ताच्या बायलांक 10,000 जाणांक धरून व्हेले बाबिलोनाक. अरे हें देव मंदीर बांदिल्लें देवाच्या सांतीपणा खातीर न्ही गे, मागणें करूंक न्ही गे. हें कित्याक घडलें? तितलेंच गे तें देव मंदीर परतवणी मोडलें. टायटस म्हळ्यार रोमाच्या शारांत सेतापतीन. कित्याक तें जालें? दाविदाच्या पुतान सालमावरायान जायतीं वावूंड काणट्यान बांदिल्लें घर तें देव मंदीर. सुमार 40,000 पाड्यांक ज्यूश मारून ताणें सॅक्रिफीस भेटयल्लो. चिंता कितले रगात गे म्हणून. आनीक सगळे लोकांक तांचे सरपळ्यो सगळें आसलें त्या मंदिराक दिलें. सादे लोकांची कश्ट जाले. ताचे उपरांत उपराटलो. पूण सालमावराय आपणें व्हडलें घर बांदलें म्हूण ताणें चिंतलें. आनी सालमावराच्या राजवाटच 2 वांटे जालें आनी ताचें राजवाटच निसांतण जालें. हें कित्याक घडटा?
आमच्या दोळ्या मुखार नांद घेवसले दृश्टांत हांव सांगना ह्याच कारणा खातीर घडलें म्हणून जाल्यार टर्कींत आसा सोफिया कॅथिड्रल भोव व्हडली इगर्ज भोव सोबीत इगर्ज ना वाडीक इगर्ज कातोलिकांनी बांदलेली आज कितें जावन आसा मॉस्क कितें जालें आनी आमचें जाल्यार असो आमच्या जिणेंत आसा तें मुखार कितें रावात म्हणलें आमकां तिरासन आसा गी आमकां समजणी आसा गी आमकां भद्रती आसा गी त्या संदर्भार आनी आपणाच्याच आमच्याच जिणेच्या परिस्थितीच्या संदर्भात आमकां एक सत स्वस्थ तरान समजूंक जाय त्या प्रमाणे आमी जिवोंक जाय तेन्ना कटपार न्हिदून आसल्या कटपार कोंडोण आनी कोंडोण फायलिंग करून बांदलेल्या घरा बरी आमी जातले तुमी मानेस्त जायते बांदल्यात घरां बांदल्यात आमकां जाय पांचांक बरें बरें घट कोणोंक जाय आनी कोणोंक जाय फायलिंग करूंक जाय घट्ट जावंक जाय त्या कटपाचेर आमी आमचें घर आमचें मंदिर आमी बांदूंक जाय ही एक ओपार स्वामी जेजू आमकां सांगता म्हणजे आमची जिणी दीस रात आमी मागणें करता तेर्स म्हणटा तेर्सा उपरांत तेर्स म्हणटा तेर्सा उपरांत तेर्स म्हणटा वय पाड घेतें बरें वय बरें पूण खंयचें तें चड गरजेचें जर तर तुजें भुरगीं घरा रडटात हांगा तेंच म्हणून तूं बसताय खंयचें तें चड गरजेचें हें चिंतून पळोवंक जाय भावां भयणीनो देवा मुखार फकत एक गरजेचें पयत पुस्तक सांगता बापा मन जातींचें आनी पाड्यांचें रग्गा तुका मासूंक ना देखून हांव आयलो तुजी खुशी करचे खातीर सांतीपणाचो गोठो एकच एक देवाची खुशी आमी आमच्या बापा म्हणटा तुजी खुशी तशीच सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं तशीच म्हज्या काळजांत जावं जिणयेंत जावं तूं म्हज्या मोतीन जावं म्हज्या तोंडार जावं म्हज्या जिबेर जावन हे आमी चिंतावंक गी 10 फावटी मागणें करच्या बदलाक मागणें करूंक जाय भोव बरें मागणें करूंक जाय त्याच जिबेची जागृताय घेवन देवाची खुशी पाळली जाल्यार देवाक चड तें मानता आनी जेजू क्रिस्त जाल्यार त्या जेसे म्हणीन म्हळ्यार आसलेल्या वेळार मोरणांचें मोन ताका रूप दिसतना ताणें कितें म्हळें बापा जावं तुजी खुशी वय जाल्यार ही काल सोंपी येता तो शर्मा सांगतना आजाप करतना कोणी एकली स्त्री बोब मारता आनी म्हणटा बागी जावन आसा स्त्री तुका जल्म दिली आनी तुजो पाणो पियेली तिचो पाणो तूं पियेल्लो आनी जेजू कितें म्हणटा ताच्याकी चड बागी देवाचें उतर आयकोन देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात ते तुमी निजाकी बागी भाव भयणीनो आमकां सांत म्हूण पासार ना जाल्यार वोड ना पासारल्यार सांतांक गोत्ता कितें सांत म्हूण न्हू आमकां एक भद्रती जाय सांतीपणाची भद्रती जाय कित्याक कुडीची भद्रती आमकां पावना आमी मातये वेतल्या धूळ वेतल्या पूण आमच्या आत्म्याची भद्रती आमकां जाय तें कितेंच दुसरें घडना ती भद्रती देवाच्या कुशेन धाटापून आसा देवाचे कुशी सदांच बळटा ताचेर बुन्याद घालता तो सदांच बळटलो आनी त्या रायान व्हडलें टेंपल बांदलें मंदीर बांदलें आनी नाबुकदनेस्सरान पिठोच केलें बरी बरी आयदनां हाडलेलीं ताणें पिठो केली पूण ताच्या बायलें हांवेली जालें आतां आमी दुसऱ्या वाचपाक या वांजेल माथेवाच्या ग्रंथांतलो सोमीन सांगता म्हाका सोम्या म्हणून उलो मारता तो
तो हर एकलो सर्गींच्या राजान रिगासो ना. बगार जो कोण म्हज्या सर्गींच्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजान रिगतलो. म्हाका बापा 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 सोम्या सोम्या धन्या धन्या म्हणटलो न्हय, पूण सकाळी उठोन घरांत कितें म्हजो कायदो मात्र धर्म पिता धर्म आमकां हर एकल्याक धर्म आसा. बापायक एक धर्म म्हणजे कायदो धर्मीक कायदो, भुरग्यांक एक धर्मीक कायदो तांतूं आसा आमच्या मागेवणपण. A man's spiritual history is best said by what it does in his chosen line. Life of a woman might be to be a mother. Life of a man might be to be a father. Life of a young man might be to be a student. That is the way of sanctity. A man's spiritual life is best said by what it does in his chosen line. आमकां हर एकल्याक वो धर्म जावन आसा शांतीपणाची वाट ती. हांव दृश्टांत सांगना कित्याक म्हळ्यार खंय पूण तूं पळोवंक बरो. कितें जालें, मागण्या गेली, सकाळी वेचें मागण्या वेचें, सांजेर वेचें मागण्या वेचें, सकाळी जावन सांजेर घरांतली भुरगीं खंय गेली, कोणा फाटल्यान धांवली. नांगी अशें घडना गे आमच्या मंगळुरांत. हांव सत्य सांगता, पवित्र पुस्तकाचें उतार हें, जो कोण देवाचो कायदो पाळटा सो शांतीपणान वाडटा, फुलता आनी फळां बरी जाता, ताका ससनाची भद्रती आसा. आनी सोम्या सोम्या हांवें प्रभातपण केलां, हांवें आज जापां केल्यात, तुज्या नांवी हांवें देवसां धांवल्यात म्हळ्यार खंयचो देवसार गी म्हणलें सवाल. तुज्या मोतींतला काळजांत आसलो देवसां तूं पयलो धांवडय, तुका हांव वळखना म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त. तर आज आमकां मेळचें लिसां फकत एकच एक. हांवें म्हज्या जिणेंत देवाची खुशी समजूंक जाय. तुमचे सवाल कशें तर समजोवचें गे म्हूण क्रिस्ताचेर दिश्ट घाल. तुज्या स्थितीर क्रिस्त आसलो जाल्यार तो कितें करतो तेंच तूं कर. आनी कितें समजना पळयत पुस्तक उक्तें कर, इल्लें वास नियाळ कर, तुजे मोती उजवाड येतलो. आनी कितें समजना पवित्र सभा आसा, मॅजिस्टेरियम आसा, पळय सभे शिकोवचो कायदो आसा, ताणें शिकयलें तें पाळ. आनी कितें तुका समजना मणयारी आसा तांच्या कडेन सार, तुज्या कडेन बरें राजांव आसा तांचे बरें त्या प्रमाणे चल. देवाची खुशी कुड्ड्यांक दिसता दिसता देखून म्हाका देवाची खुशी कळना. देखून हांव खंय हांव पडन पडटा म्हूण सांगूंक तें नीप काडूंक जायना. तर आमी कशें सायबा तुजे खुशे भुरगींक कशें तुजी खुशी जाता गे तशें संवसारान जावं मागता आसतना संवसारान जावं म्हणच्या आदी म्हज्या काळजान जावं जिणेन जावं म्हूण आमी मागोवंक जाय. आनी ती वोपार सांगता स्वामी जेजू क्रिस्त, देवाचें उतार आयकोण त्या उतराचेर आपणाची जिणी आपणाचें कुटां बांदून हाडटा तो शाणो मनीस. एक घर बांदून चिंता, बुन्यांत घालून कोणता 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 ताका कडापातोर न्हिदलेलो कडापातोर मेळटा, ताचे तो पांचांग घालता आनी घर उबो रायता. वारें आयलें, वादळ आयलें, पावस आयलो, आवर आयलें, उदक मारलें, घर निट्ट रावलें. भुरग्यांक भुरग्या बाळांक भद्राती जाली. आज काल आमी आयकता आयच्या पेपरार पळया कितलीं घरां पडलीं म्हणून. तीं घरां पडल्यार ओडना परतून बांदयेत. हें घर पडलें जाल्यार कितें करचें आमी, कितें करचें. आनी आसा थोडे देवाचें उतार आयकता, ह्या कानान हाडटा, ह्या कानान तूं वचना तेन्नाच भायर येता. त्या काळजा केरी गाना, मोती केरी गाना, जिणेंत कशी बदलावण हाडिना. हेड्डा मनीस ते फूलिश पीपल. कित्याक रेव म्हणली म्हळ्यार पत्तर मेळ्ळो म्हण चिंता, त्या रेवेरेच बांदतात. पयलो पावस येताना कलास निसंतण जालें. तशेंच जाता कांय ल्हण वर आयलेल्या वेळार देवा सांगतात देवसरा फाटल्यान धांवतात. तर कितें आमी शिका जाय लिसांव भाव भयणीनो, आमी भाग्यवान मनीस. तुमकां पळयतना म्हाका अभिमान भोगता, संतोश भोगता. हांव ना फोवो तुमचे खातीर हें बलिदान भेटोवंक.
भाग्यवन मनशां तुमी, त्या खातीर तुमी आयल्यात. आनीकय भाग्यवन जावयेत. देवाची खुशी, फकत देवाची खुशी आमी पळया, समजून घेवया, नियाळ करया. त्या खुशयेचेर आमची कसकी दिनी, आमच्या कुटुंबाची जिणी मांडून हाडया. खंडीत जावन तुमी भाग्यवंतपणान जियेतल्यात. आमेन.